व्हड उल्लासा सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान कालच्या काळजा धनिया तुका भेटयता पोवी स्नानांत आमकां नवें रक्षण केला पोवी सभेत आमकां नवें मिसां दिला तुझ्या उपकाराक गरगा पाठयता तुझी दया आमचे देव म्हूण मागता उतर आयकूंक येता जीवनांत तुज्या आमी भाग घेता. एक घडीभर आमी बसया. मोगान भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता. सांजूद उता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळार आयच्या दिसाच्या ह्या भक्तीपणाक जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो येवकार मागता. ह्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या बरी आसात. अर्गां जावन मीस भेटयता. निशा किरण कोरे आनी कुटाम बेळमान, ग्रेटा फर्नांडीस आनी कुटाम बचपे, निशा रोशल अरान्ना मूडबेळे, सेसिलिया डिकोस्टा किन्निगोडी, सुनीता रोड्रिगस मुक्का, फेल्सिटा वेगस तोकोरू, काश्मीर पिंटो काटिबಳ್ಳ, जेनिशा प्रीति डिसोजा बेल्तंगडी, पीटर डिसोजा बेल्तंगडी, सॅन्ड्रिया कुटिनो युकेंत MS सिक्पांत बरें रिजल्ट आयिल्ल्या खातीर ल्हान पुलवाडो, रिचर्ड सिक्वेरा सौदी, आयवन डिसोजा मिलाग्रेस, मर्सेलिन वास निर्मार्गा, हिल्डा डिसोजा मालाड मुंबई, लायनल डायस आनी कुटाम सुरत घालून प्रत्येक तेसां बसून मीस पेडयता. मॅथ्यू शालेट डिसोजा आनी कुटाम बेंदूर, डेविड बार्नेस उडुपी, प्रवीण आनी जेनेवी फर्नांडीस मिलाग्रेस, वॉल्टर आनी जॅनेट डी अल्मेडा मुंबई पुताचें काजार बऱ्यान जावचे खातीर, रॉयस्टन आनी आल्स्टन तुडाम बऱ्या भलायकी आनी गांवाक बऱ्यान येवन पावच्या खातीर जुलियान डिसोजा मिलाग्रेस. घरच्या आल्मा बसून मीस पेडयता. थॉमस पेरावो बळकुंजे, देवदेन विन्सेंट जुलियाना बार्नेसाच्या आत्म्या बसून मीस पेडयता. डेविड बार्नेस उडुपी, देवदीन विवियन आनी फ्रेडरिक डिसोजा आत्म्या बसून मीस पेडयता. रिवा डिसोजा सुरत घाल, देवदीन लिगोरी आनी इजाबेल साल्डानाच्या आत्म्या बसून मीस पेडयता. ट्रिजा डिसोजा आनी कुटुंबाची मुंबय, देवदीन मिरांदा आनी फर्नांडीस कुटुंबाच्या आल्मा बसून मीस पेडयता. ॲग्नेल मिरांदा मुंबय. ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना जे कितें त्या सवांक घेवन ह्या पवित्र थळार आमी आसा आमच्या त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आज आमी विशेष तरान मागया. मोगाचें फाल्यां आंतरराष्ट्रीय दादल्यांचो दीस, मेन्स डे. तर देखून आज आमी प्रत्येक जावन सकड दादल्यां खातीर ह्या पवित्र थळार मागता. तुमच्या कुटुंबांतल्या दादल्यांचो उडास काडा, तांचे खातीर मागा. आनी कोण दादल्यां खातीर मागोंक आशेता तसल्यां खातीर मागया. आज आमी विशेष तरान सुमयाची बेसांवां करपा तांकां विशेष तरान लाभच्या आनी तांचें जिवीत बेसांवांनी भरच्याक आशिर्वादी जावच्याक आज ह्या नव्या वेळार आमी मागया. सकड उबे रावया. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगान भवन आनी भयणीनो, सांजुदाक समर्पण केल्लें पवित्र थळ जावन आसा. ह्या पवित्र थळार आमी मागलें मेळटा म्हणल्यार त्या बरोवशान आमी हर एक पटी हांगासर येता आनी आमचो बरोवसो निराशी करिना. हें सत जावन आसा. तर आज परत आमी सांगता मेळ्ळेलीं सगळां आमकांच सोमयाच्या पांयां तळा सांजूद उतात देव मारिपात आमी समर्पण करया. जशें सांजूद उतात देव देवाक मानवाल्लो मेसवाल्लो जावन जियेलो, तशें आमी हर एकल्यांनी देवाक मोगाची मानवाल्लीं जावन जियो आनी आमकां जें कितें मिसांव आसा तें आमी जारी करूंक आमी प्रयत्न करया. आनी ती करपा ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागया. आयची देवस्तुती प्रत्येक जावन आमकां आमच्या भावार्थांत थीर रावंक, देवाक विश्वासी रावंक आनी आमचें जिवीत हेरांक एक देखे बरीत आदर्श जावन बांदून हाडूंक आमकां उलो दिता. तर आज आमकां मेळचो तो संदेश आमी जियोंक जाय आसली करपा ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी मागया. तर हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेता आसतना
आमी हरी एकली ना फावो पातकी अस्कत म्हळ्यार वळखून घेवया आमच्या उणेपणाची दुगदन एक घडीभर बक्षांनी आमी मागया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदा देवाक आनुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मोनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो आपरान ओ म्हजो आपरान ओ म्हजो बोवड आपरान त्या बसून बगेव सदांच हांव मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावों. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया एक घडी दोळे धांपया. ह्या पवित्र थळार आमी उबी आसा. जे कितें प्रमुख गरजेचें तें सवां आमकां उडासा घेतात काळजा मनान घेवन आयल्या ती सक्कड सांजूदतात देवाच्या मजतीन सोमियाच्या पांयंताळा समर्पण करुया. त्या सवां खातीर एक घडीभर आमी मागया. देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदत्त सांजोता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी शाक्या प्रतिमेचे तुजी पवित्र सभा वाडात वचून धी. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. मक्काबेवेच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. एलियाझरान मुख्य शास्त्रां मदलो एकलो तो उतार प्रायेचो आनी पळोवंक मानेस्त दिसतलो. डुकराचें मांस खावंक ताणें आपलें तोंड उक्तें करूंक जाय म्हूण ताका बलात्कार करतले. पूण ताणें कळंकीत जिणे बदलाक गौरवाचें मरण विंचलें आनी डुकराचें मांस तोंडांतलें थुकोवन तो आपखुशेन दगदणोच्या हातेरा लागीं गेलो. जशें आपल्या जिवाचो मोग विसरून खावंक आडवरलेले खाण तिरस्कार करूंक धैर्य आसलेल्या मनशांनी करूंक जाय तशें एलियाझरान केलें. आडवरलेल्या भोजनाची रीत चलयतल्या मनशांनी आपणाक आदीं तावन ताजी वळख आसली देखून ताका कुशीन आपोवन व्हेलो आनी ताणें कायद्यानुसार खावयत तसलें खाणस तयार केल्लें मांस हाडूंक आनी रायाच्या आदेशा प्रमाणे खावंक जाय तें बलयेचें मांस तें खाताशें नाटन करूंक ताका गुटान सलहा दिली. हे परी तो मरणाची शिक्षा चुकोवंक शकतलो आनी ताजे आदले इश्टगतीक लागून ताका ते दयाळयान चलयतले म्हूण ताका भरवसो दिलो. पूण ताणें आपल्या वर्साक आपल्या उतार प्रायेच्या मर्यादेक आपल्या पिका केसाक लागून त्या मानाक आनी भुरग्यापणांत थंय जियेल्ले ते निर्दोश जिणयेक योग्य जाल्लो तो निश्चय उत्तम रितीन केलो. अशें आपूण विशेश करून देवान दिल्ल्या कायद्याक विश्वासी रावतलो म्हूण ताणें परगट सांगलें. आपणाक तुर्तान मेल्ल्याच्या निवासाक धाडूंक ताणें तांकां सांगलें आनी तो उद्गारलो. नटन म्हजे प्रायेक सहज जाल्लें न्हय. 90 वर्सां प्रायेचो एलियाझर विदेशाच्या रिती रिवाजा फाटल्यान गेला म्हूण जायते तरणाटे सांगतले. म्हजे जिणयेंत एक मोठो आवदे पसत हांव फासायन जाल्यार तांणी वांगडी वाट धरूंक हांव कारण जातलो आनी म्हजे उतार प्रायेचेर
लज आनी कळंक हाडटलो. हांव थोडो काळ पर्यंत मनशाच्या हातांतली शिक्षा चुकोवन जाल्यारय हांव सर पदवेदाराच्या हातांतलो जावं जिवन उरोवंक जावं मरोवंक सुटोवंक केदीन शकचो ना. देखून हांव आतां धैर्यान म्हजे जीव अर्पीत करतलो आनी अशें हांव म्हजे उतार प्रायेचो गौरव राखतलो. मानापात आनी पवित्र कायद्या बसत खुशेन आनी उदार मनोभावान कशें मरोवंक साध्य आसा म्हण तरणाट्याक एक बरी देख दितलो. अशें सांगून तो सीदा दगडनोच्या हातेरा लागीं गेलो. थोड्या वेळा आदीं ताका दयाळ दाखयलेलो मनीस आतां ताका दुश्मनकाय दाखोवंक लागले. कित्याक ताणें सांगिल्लें तें तांकां पिशेपण म्हूण दिसलें. मारा वरवीं तो मोर्चार आसतना ताणें सुरसरोन म्हळें, मरणांतलो वांचून म्हणून जाते तरी हांव म्हजे कुडीक जेरबेदाच्या मरणाची दूख सोंसता मात्र न्हय, सर्वेस्वरते म्हाका आसा ते भक्तीक लागून म्हज्या आत्म्याक हांव ती संतोशान सोंसता म्हण तोच सर्वेस्वर आपल्या पवित्र जाणवेन जाणा. हे परी तो मेलो आनी ताज्या मरणाक ताणें तरणाट्यांक मात्र न्हय बगार सगळ्या राष्ट्रांक साहसाची आनी धैर्याची देख दिली. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. सुमी म्हाका सांबाळता, सुमी म्हाका सांबाळता. सर्वेस्परा हा कितले जण मुझे दुस्मान जाल्या, मुझे विरोध उपराडताले सडात आसान. हाका देवाचो आदार बिलकुल मेळचो ना. अशें म्हणून कितलो लोक मुजे विशीं उलयता. सुमी म्हाका सांबाळता. तरी पूण सर्वेस्परा तूंच मुझे भाजवेचे ढाल. तूंच मुझी वडवी आनी म्हजो मान उखलून दवरपी. वय सर्वेस्परा हांव उलो मारतना आपल्या पुवी दोंगरार तो म्हाका जाप दिता. सुमी म्हाका सांबाळता. सुमी म्हाका सांबाळता. हालेलुया 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 हालेलुया. देवान आमचो मोग केलो. आमच्या बातकाचें फारीकपण जावचे खातीर ताणें आपल्या पुताक धाडलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू एरिकोन तो बिथसन शारांतल्यान चलोन वयतलो. थंय जाकेव नांवाचो एकलो सुंकाकाराचो मुखेली आनी दुडवाद एक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतलो, पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांच्या केटींत ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवन वचून एक रुमडीच्या रुखार सोडलो.
कित्याक जेजू तेनेच्यान वेसो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपले दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेवा, वेगी सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावच जाय. जाकेव सरासरा देवून आयलो आनी व्हडा संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सोयरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो. पूण जाकेव सकडा वजेर उबो रावन म्हणालो, पळय सोमिया, म्हजे आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटता आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव फाटीं दितां. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयल्या, कित्याक वय आब्रामाचो पूत निजाकी मनशा पोत सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बचाव करूंक म्हूण आयलां. देवाचे उतार हे वाकणे तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भवानो आनी भयण्यानो, आज हांव पयल्या वचपाचेर नियाळ करूंक आशेतां. आराधना वेळार आयचे वांजेलाचो नियाळ आमी करतले. हांव आयज पयले वसाप नियाळ करतना म्हज्या मतीक उडासाक आयिल्लो तो याजाक मनदी बाप स्टॅन स्वामी 2021 मरण पावल्लो. हो याजक तो जावन आसा. जेजुईत याजक उत्तर भारतांत आपणाचे मिसांव काम केल्लो याजक. प्रत्येक जावन आदिवासी लोकांच्या हक्कां खातीर झुजिल्लो एक नवार्दीक याजक जावन आसा. आनी ह्या याजकाचेर विविध तरांचे अपराध मांडून ताका कैद करून जैलांत घाल्लें आनी थोडीं वर्सां जैलांत वळवळ्ळो आनी निमाणें आस्पत्रेंत वळवळूनच मरण पावल्लो. हो याजक जावन आसा. केवळ आदिवासी दुर्बळ्या लोकां खातीर वावर केल्लो आनी आपणा सरकाराक विरोध म्हणल्या चिंतपान नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी NIA तांणी हाचेर अपराध घाल्ले आनी ताका जायते अपमान कर्ण म्हणल्या वरी जैलांत घालन ताचेर अपराध मांडून ताका कश्टिल्लो आनी निमाणें मरण पावल्लो. हो याजक जावन आसा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, कितले कश्ट आयल्यार, कितले संकश्ट मेळ्ळ्यार निमाणे घडये पर्यंत भियोवना. आपणाच्या जिविताच्या तत्वांक तो थीर रावलो आनी त्या तत्वां खातीर जीव दिवंक समेत तो फुडें सरलो आनी ताणें निमाणें आपणाच्या मार्तेरपणाच्या मरणा मारिपात आपणाच्या तत्वांक, आपणाच्या क्रिस्तांवपणाक, आपणाच्या याजकपणाक ताणें साक्ष दिल्ली. तें घडीत आमी नियाळ करता. आनी आज मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हाच्या पयल्या वाचपांत असलेंच एक घडीत तत्वां खातीर, भावार्था खातीर, सतानिती खातीर जिवीत दिल्ल्या एका व्यक्तीची काणी आमी आज पयल्या वाचपांत आयकली आनी ह्या वाचपाचो थोडो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. हाच्या वाचपांत एक मालगोडो व्यक्ती, 90 वर्सां प्रायसो एलेयाजर म्हणलो तो व्यक्ती, शास्त्र्यां मदलो तो एकलो जावन आसलो. आतां जुदेवांक आमी पळयता पोरण्या सोल्ल्यांत दुक्रामास खावंक आडवरलेलें. दुक्रामास एक अशुद्ध म्हणलें तें चिंताप आसलें आनी केन्ना एक राय अधिकाराक आयलो आनी ताच्या आस्थानांत सकडांनी हें अशुद्ध म्हणलें खान कायजय म्हणली परवानगी जाल्लेल्या वेळार ताचेत इश्ट, ताचेत मोगाचे जे कोण ताच्या लागीं आसले ताचे विरोधी जातात, दुस्मान जातात, दुक्रामास खावंक वत्ताय करतात आनी ताणें निमाणे पर्यंत थीर रावलो. अशुद्ध म्हणलें नियमशास्त्रा विरोध कितें आसलें, देवा विरोध कितें आसलें, भावार्था विरोध कितें आसलें तें करूंक तो फुडें सरलो ना आनी असो प्रतिफल जावन ताणें मराजय पडलें आनी आपणाचो जीव समेत दिवंक तो फाटीं सरलो ना. धैर्यान फुडें गेल्लो एक महान व्यक्ती, ताची काणी आज आमचे मुखार आसा. मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, आनी ह्या व्यक्तीक कितें बरो सांगलें आयच्या वाचपांत सविस्तार तरान आमी आयकलें. तरी पूण ह्या वाचपाचेर नदर घालतना 3 संगत्यो हांव तुमचे मुखार दवरूंक हांव आशेतां. पयलें
वो व्यक्ती एलियाजर ताच्या भावार्था विरोध खंयच्याय संगतींचे समर्थन करूंक तो रावोंक ना. भावार्था विरोध तो वचूंक आयको ना. ताच्या भावार्थांत तो थीर रावलो मोगाळ भावन आनी भयणीनो. आनी त्या भावार्था खातीर एक धैर्याधीक व्यक्ती जावन मार्तीरपणाचे मरण मरोंक तो फुडें सरलो मोगाचेनो. ताचो भावार्थ अखंड एका निजा देवाचेर, ताची पातयेनी एका निजा देवाचेर अखंड. आनी त्या पातयेनी विरोध, त्या भावार्था विरोध, त्या देवा विरोध वचोंक तो मौन करिना मोगाचेनो. आनी त्या खातीर मोरोंक समेत तो फुडें सरता. आनी ताका लागून एक विश्वासपणाचे मरण तो मोरोंक फुडें सरलो मोगाळ भवन आनी भयणीनो. आनी ताका ताच्या इश्टांनी जे कोण ताच्या सांगात आसल्ल्यांनी कितें म्हळें, तूं दुख रामास काही नाका, ताच्या बदला तुज्यात घरा तुवें रांदल्लें एक मांस हाड आनी हांगासर सक्कडा मुखार दुख रामास काता म्हणल्या बरें नटन केल्या पुरो आनी तुजो जीव वाचतलो. पूण तो तसो भावार्थ न्ही, ती ताची पातयेनी न्ही. ताची पातयेनी एका निजा देवाचेर अखंड पातयेनी. आनी त्या देखून तसलें करूंक कितेंय तो फुडें सरना. आपणाचो भावार्थ जिवंत देवाचेर मोगाळ भवन आनी भयणीनो. पवित्र पुस्तकाचेर आमी नजर घाल्यार असलेच भावार्थी मनीस आमकां जायते जाण आसात. प्रत्येक जण भावार्थाचो बापूय म्हूण नांव वाडलेलो अब्राम. ताचें जिवीत देवाचेर अखंड पातयेनी. कितलेय कश्ट संकश्ट ताच्या एकल्याच पुताक त्याग सॅक्रिफायस करूं आपोवन मेळ्ळ्या वेळार त्या भावार्थांत तो थीर आनी देवा खातीर कितेंय करूंक आपूण तयार म्हणलें अब्रामान दाखोवन दिलें आमी पळयता. तशेंच नव्या सोल्ल्यांत जायतीं गणितां आसात आमी पळयता. आनी जेजून हर एक गणितांत त्या भावार्थाचें उल्लेख करून त्या व्यक्तीचो भावार्थ वर्णन केल्लें आनी त्या भावार्थाक लागून तांकां बरेंपण लाभलें म्हणलें सांगलें. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज हें गणित आमी नियाळ करतना आमकांय आमच्या भावार्थांत थीर रावोंक, भावार्था खातीर मोरोंक समेत मुखार वचोंक आनी भावार्था खातीर खंयचेय कॉम्प्रोमायज ना. म्हजो भावार्थ अखंड, म्हजो भावार्थ म्हज्या सोमयाचेर आनी त्या भावार्था विरोध हांव वेसो ना म्हणलो निर्धार करूंक आज आमकां आपोवणें आसा. मस्त बडी आमी पळयता भावार्था खातीर आमी कितेंय कॉम्प्रोमायज करूंक तयार आसा, कितेंय समर्थन करूंक तयार आसा आनी त्या भावार्था विरोध, देवा विरोध, जेजू विरोध वचोंक आमी तयार आसा. आमी मागल्लें मेळोना, आमी सांगल्लें मेळोना, आमी चिंतल्लें जावना आनी त्या देखून कितें मागा जाय. थोडे बडी असली जुजुबी आमी कारणां दिता. देवा विरोध वेता, काम आसा वा राटावळ मस्त आसा असलींनी बांदिता आनी देवाक दिवचो वेळ, देवाक दिवचो मान आमी दिवना आनी आमचो भावार्थ अस्गत करून आमी घेता मोगाचेनो ना. पूण आमच्या भावार्थान थीर रावोंक एलियाजर हो व्यक्ती आमकां एक आदर्श जावन आसा मोगाचेनो. दुसरें, ह्या व्यक्तीच्या जिविताचेर आमी नदर घालतना ताचे जिवितांत देवाच्या तत्वांक आनी माऊल्यांक भरलेलें एक जिवीत जियोंक तो फुडें सरलो मोगाचेनो. आनी ताच्या जिवितांत ताकत आनी ताणें पातयल्ल्या देवाक मोस करूंक, फोट उलोवंक तो तयार नातलो मोगाचेनो. सता खातीर तो जियेलो. सत म्हणलें तत्व ताच्या जिवितान उखोवन दवरलें आनी त्या सता म्हणल्या तत्वा खातीर तो मोरोंक तयार रावलो. आनी सगळ्या ताच्या जिवितान देवाक विश्वासी जावन रावुल्लो तो निमाणे घडये पर्यंत देवाक विश्वासी रावोंक तो विसोन करता. आनी आपणाच्या जिवितांत कसलीं तत्वां, देवाची तत्वां वा आपणाच्या जिवितांत कितेंय माऊल्यांक तो सण घालिना, सांडूंक तयार नातलो. आनी अशें आपणाचें जिवीत देवा खातीर जियेलो. मोगाचेनो, आमी क्रिस्तांवां, क्रिस्ताची माऊल्यां आमकां लाभल्यांत, क्रिस्ती माऊल्यांनी आमचें जिवीत आमी बांदून हाडूंक आसा मोगाचेनो. आनी ह्या माऊल्या विरोध आमी वेचे न्ही मोगाचेनो. आमच्या जिवितांत क्रिस्ताची माऊल्या मोलां आमी पाळी जाय आनी त्या मारिपात क्रिस्ताक आमी साक्ष दी जाय. तें आपोवणें आमकां एकल्याक आसा. त्या देखून आमी आमच्या जिवितांत ह्या एलियाजरा भाशेन आमी देवाक विश्वासी रावूं जाय मोगाचेनो. विश्वासपणाचें जिवीत आमी जियोंक आमकां आपोवणें आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो. त्या देखून क्रिस्ती माऊल्या, क्रिस्ती तत्वां आमच्या जिवितांत सांची न्ही, मोरा पर्यंत आमच्या जिवितांत ती पाळोवंक आमी प्रयत्न करचें, तें गरजेचें मोगाळ भवन आनी भयणीनो. आनी तिसरें एक लक्षण एलियाजराचें जावन आसा
ताचें आदर्श जिवीत सगळ्यांक एक देखी बरीत जिवीत जावंक पावलें मोगाचें न्हू. तो कितें म्हणटा, ह्या संवसाराच्या ह्या थोड्या दिसांच्या जिविता खातीर इतलीं वर्सां देवाचेर पातयेवन विश्वास दवरून जियेला आनी थोड्या वर्सांच्या आवका खातीर जर तर हांव म्हजें जिवीत होगडावन काडून गेलें जाल्यार फाल्यां तरणाटे कितें म्हणटले, हाळें इतलीं वर्सां जियेलो निमाणे घडये ताच्या फायद्या खातीर, ताच्या स्वंत आदाया खातीर ताचें माऊल्या ताचें जिवीत सगळें ताणें सांडलें, त्याग केलें आनी तरणाटे देवा तावन क्रिस्ती माऊल्या तावन पयस वेतले आनी त्या देखून म्हजें जिवीत तांकां आदर्श जायजे, म्हजें जिवीत तांकां देखी बरी जायजे म्हणटा तो. आनी त्या खातीर मोरोंक तो फुडें सरता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमचें जिवीत आदर्श जावन आमी जियोंक आसा. सगळ्यांक एक देखी बरी जियोंक आनी प्रत्येक जावन देव बिरांतेन भरलेलें जिवीत आमी जियोंक आसा. एक मागण्याचो व्यक्ती जावन म्हजें जिवीत आमी बांदूंक आसा. हेरांक क्रिस्ताक दिता तसलो एक व्यक्ती जावन आमचें जिवीत आमी बांदून हाडूंक आसा. आनी प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्या बाळांक, आमच्या कुटुंबांतल्या युवा जनांक, आमच्या कुटुंबांतल्या इतर सांद्यांक आमचें जिवीत एक देखी बरी जावंक आसा. एक आदर्श जिवीत आमी जियोंक आसा एलियाजरा भशेन मोगाळ भवन आनी भयणीनो. आनी त्या देखून खंयच्याय कश्टा दगदांक, खंयच्याय समस्यांक, खंयच्याय पिडेक शिडेक आमी भियोवन आमचो भावार्थ आमचे पातयेनी आमी होगडावचे न्ही, बदलाक निमाणे पर्यंत थीर रावन आमी हेरांक आमच्या भावार्थाची एक देख दिवंक आसा. आमच्या क्रिस्ती माऊल्याची एक देख दिवंक आसा. आमच्या बऱ्या जिविताची एक देख आमी हेरांक आमी दिवंक आसा. आनी तांकांय एक बरें भावार्थी जिवीत, एक बरें क्रिस्ती जिवीत बांदून हाडूंक आमचें जिवीत उत्तेजन जायजें आनी तसलें जिवीत जियोंक एलियाजर आमकां एक देख जावन आसा, एक आदर्श जावन आसा. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज ह्या वाचपाचो पयल्या वाचपाचो आज आमी नियाळ करतना आमी हरी एकल्यानी एक एलियाजर जावन प्रस्तुत समाजांत एक बरें जिवीत जियोंक आमी प्रयत्न करया. आनी प्रत्येक जावन आमचो भावार्थ तो अखंड आमी दवरया मोगाचें न्हू. कित्याक जेजून तो म्हणलें उतरां, तुमकां सासवाच्या खाणा तितलो भावार्थ आसा जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखाक हांगातावन उमटोवन दर्यांत वचून पड म्हण. आनी तें म्हणल्या बरी जाता. भावार्थाक खंयच्योय संगते असाध्य म्हणलें ना. भावार्था वरवीं सकड संगते साध्य मोगाचें न्हू. आनी भावार्थ आसा जाल्यार बरवसो वा भावार्थ निराश जायना, हें सत जावन आसा. तर देवाचेर अखंड भावार्थ दवन विश्वास दवन एक विश्वासी साकरा भशेन आमचें जिवीत बांदून हाडन आमी एक बरें देखीचे व्यक्ती जावन जियोंक तसो सोमी आमकां कृपा आदार दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. आनी ती कृपा त्याचा सोमयात हावन आमी जोन घेवया. आमीन. तुवें दिल्ल्या देण्यानी सोम्या हरसिता, मिस्तारंगळ पुत्रांनी तुका वंदिता. संतोष बरीत काळजांनी तांणी हाडनेता, उल्हास बरीत गितांनी ओपण दिता. घे सोमिया मोगान तुगे, आमी दिवची काणी तुगे. आशीर्वाद गंधये तुगे, तिचे सोवे आमकां तुगे. घे सोमिया मोगान तुगे, आमी दिवची काणी तुगे. आशीर्वाद गंधये तुगे, तिचे सोवे आमकां तुगे. मोगळ बापा सर्गीच्या सर्वेदराया, सर्वेस्पोरा रचणारा सृष्टी करणारा. हरिये जीवी हरसिता तुका नावाडता,
तुझे मुखा सरपता तुका वाकंत घे सोमिया मोगांत आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद दये तुगे तिचे सवे आमकां सुगे. उबे रावया. म्हज्या मोगाल भावन आनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेदा देवा बाबा मानतात असलें जावं दी म्हणून मागान. तुमच्या आदमचे बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक तुमच्या पयशेच्या आदाबार मानून घे. सर्वेस्परा भगयोन धर्मदतान सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवान परगडूंक संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी आपले रगत वारयलें. तीस सोडवून आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूं आमी तुका आतां बेडयता ते आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सवेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परात सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिनवासया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गीची शिकोवन सगळ्या मनशां परगट करच्या. तुवें ती धर्मदत्यांच्या बुन्यादीचेर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दाळबारां सांगती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित दरबाराचो सर्वेस्पतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या दडोन इंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयांक जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगन आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेसपरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खावस नव्या आनी सस्ने कराराची येराघन पातकाचे बक्षांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करान.
Bavarta sogun परगटया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुन्हा जीवंत आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मोन्ना स्वानीपणा जवानपणा स्वामी भक्तीपणी उडास करता आणि वो जिवीत सोंड आणि सोडवणेचे खास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आनी रगत सेवून तेल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि लिओ सौदावो आमच्या बगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुन्हा जुवानपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. एक घडीभर आमच्या कुटुंबांत हांव देवदीन जाल्ल्या सक्कड त्या दादल्यांचो उडास करया. तांच्या आत्म्या शांती आमी मागया. तांकां आनी तुज्या ह्या इश्टगरी ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामरये देवाचे माये सांगाता बगेवन जुजे तिचो पती बगेवन दमदोता सांजू दोता देव पेद्रो आनी पावल आनी सगळ्या दुतां भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पथा वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेसून तो शिकयल्या उतरांनी बापाक उलो मारया. बापाची भुरगीं म्हणल्यार वळखून घेवया. सांगता एका मनान एका काळजान आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगस आनी आमकां थाळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुदी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकादांतले विघ्नांतले वायटांतले पिडेशिडेंतले आनी सर तराच्या अवघडांतले आमकां हर एकल्याक तूं वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदोता म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्तचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तो जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. सुमयेची शांती एकामेका वांचून घेवया. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ओ जेजू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपयला आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
काळीज मुझे राखून असा सोमिया तुझ्या येण्या अत्रे गान हाव लाले नसा धनिया तुका सेवच्या काळीज मुझे राखून असा सोमिया तुझ्या येण्या अत्रे गान हाव लाले नसा धनिया तुका सेवच्या अंकाराच्या जीवितांतल्या प्रकाश तुझो पाक सर्गीच्या त्या जेवणा तुझ्या सोमिया म्हाका बस काळीज मुझे राखून असा सोमिया तुझ्या येण्या अत्रे गान हाव राखून असा धनिया तुका सेवच्या प्रार्थुया भोवमोगाळ बापा बघेवन जोता देवाच्या जैतेवन मरणापासून या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तांतून घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवन कुडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेन आमकां तीर करून दवन या आमी मागता तुझ्या पुता जेसूचे नांवें समेस्त आमी बसया मोगाळ भवन आनी भयणीनो परत हेवटी सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या या पवित्र थळाक आयलेल्या तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत म्हणटा हर एका मंगळारा हांगासर 7:45 वरार थेर्स ताज्या उपरांत 8 वरार मीस नोवेन आनी सॅक्रमेंटाचें आराधन 10 वरां तावन कुमसारां 10:15 वरार थेर्स 10:30 वरार मीस नोवेन सॅक्रमेंटाचें आराधन उपरांत आयिल्ल्या सर भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत गरजेक पडचे बूक स्टॉलान तुमकां मेळटात डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडे संबंधी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडचो मिसाची त्या सवां दिवंक आसा जाल्यार दप्तरान तुमी दिवची पुनशेतच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता फुलवा फुलाची पाकळी दिवंक आसा जाल्यार दप्तरान दिवची मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावन तुमकां आमी आपोवन दिता सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता तुमच्या घरांनी जल्मादीस काजारां जुबल्यो कुमगार असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पवित्र ताळाचो उगडास करा त्या लेखा जेवणाक आदार दिया आनी भक्तिकां तुमचे खातीर मागतलीं आनी आमी विशेश तरान ह्या पवित्र तळार तुमचे खातीर मागतले हांगासर आश्रयेच्या बिल्डिंगांत मूडबिद्रे आळवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीचे डाक्टरां नर्स आसात होमिओपॅथीक मेडिसीन मेळटा कोणाकी गरज आसा जाल्यार ताचो फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां हर एका मंगळारा हांगासर 9:30 तावन 10:30 वरां पर्यंत हे मिटिंगां चलतात ह्या आमाल पियोन्याक वळख जाली जी कोणी आसा जाल्यार ह्या मिटिंगाक हजर जावंक आनी त्या मारीपात बरेपण जोन घेवंक हांव तुमकां उलो दितां गेले त्या मंगळारा आमच्या एका भावान 12व्या वर्सांचो जल्म दीस आचरण केलो म्हणजे 12 वर्सां सरसोन रावल्लो तो जल्म दीस ते देखून असले मस्त दाखले आसात ह्या मिटिंगाक आयिल्ल्या मारीपात बरेपण जोडलेले बरेपण जोडचें त्या देखून तुमच्या पैकी वा तुमच्या कुटुंबांनी कोणी आसात ह्या पिडेक वळख जाल्ले तसल्यांक उत्तेजन दिवंक हांव तुमकां उलो दितां मोगाच्यानो आमच्या संगी वजंत्र गेलता भाऊ मॅक्सिम तो सिद्धकट्टे पिरगजीचो सिद्धकट्टे पिरगजीचें रेनोवेशन काम सुरू केलां आनी थंयसर जायतो वावर जाता आनी तांकां थंयसर एक नवें ऑर्गन खेळच्या खातीर गरज आसा
आनी ते देखून भाऊ मॅक्सिमम तुमच्या कोणाय कडेन कितेंय गरजेक आयलो जाल्यार कितेंय कुमव तुमकां ह्या बऱ्या कामाक दिवंक मन आसा जाल्यार ताका दिवचें तो रिसिप्ट तुमकां दिता कित्याक म्हळ्यार पाद्राबाचें परवनगे कान घेवन विगाराच्या परवनगे घालताना जमो करचें आयवाज एका बऱ्या कामा खातीर त्या देखून तुमकां कोणूय कितेंय ताका उत्तेजन दिवंक आनी त्या मारिफात ह्या पिरगजेच्या बऱ्या कामाक कुमो करूंक मन आसा जाल्यार ताका मेळचें आनी तुमचें बरें मन दाखय जाय म्हूण हांव तुमचे लागीं उपकार मागतां. आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्यांची नांवां वाचून सांगतना एक घडी मुखार येवन मानाची वाद घे जाय म्हूण उपकार मागता. आयचे दिसाचें नॉन वेज जेवण स्पॉन्सर केलां नांव नाका म्हूण एक दाणी दुबय रॉयलन पिरेरा पहिल्या वर्साच्या जल्मदिसा संदर्भी पेरमोदे ऑर्नो स्पॉन्सर केलां. रायन सिक्वेरा किन्नेगोळी, गीता डिसोजा सुरतगल, ग्रेटा पिंटो मँगलोर, डायना डिसोजा मँगलोर, आर्थर आरान्ना किन्नेगोळी, हिल्डा डिसोजा मलाड मुंबय, मर्सलिन वास निर्मार्गा. कोणी आसा जाल्यार मुखार येवन मानाची वाती घेवच्यो. दान दिल्ल्या ह्या सर दानीचो उपकार बावरतां देव बरें कर म्हणटा तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाची दराळ आशिर्वादां हांव ह्या घडये मागता. सक्कड आमी दिमी घालया मोगाचें न्हू सांजू दोता देवाच्या मानाक नवें आमी चलोवन वरया. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाव भयणीनो सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगेन जुता देव सर्गा राजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत आसून आमचे बसो विनाते करता. सांजू दुता देवान हे सान भक्त प्रत्येक जण मोरी आमचे सर्गींचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सोमिया जेजो क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदत्त जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाच्या दिसा आमी उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजो मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदानावरी देवा बापा निरंतर होगळाप लाभता आनी समेस मुनी देवाक मानवता. जेजू आमच्या भावार्थ उदेशी तूं आतां करोस आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत म्हणटा. तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे देवाचो आनी पेल्याचो करो मोग वाडय. आतां आमी बगेन जोडटा देवाच्या विनवणेन तुजे बसोवपाच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलो म्हूण आमी बरवसता. हे जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातयेन आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा आमीन. सांजू दुता देवाक मागणे. या संवसारे जेसो सैरो आनी धर्मद जावन आसलेल्या बगेन जोता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजो सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणीची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशागोळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारे जेजो लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरेच कश्ट अडचणींनी संपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो दुखेरी ती शारोती जावन आसा. तुजे मजतीचेर बर वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूण शेता पातयेनीन आयलां. एक घडी सक्कड आमी बसया मोगाचें न्हू. सभा जाणांनी हांगासर ते सवान दान दिल्ली आसात. नंतर तुमच्या खास जमानांनी कितें ते सवां घेवन ह्या पवित्र थाळाक तुमी आयल्यान ही सक्कड ते सवां ह्या घडये सांजू दुतात देवाच्या मजतीन सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करून मागया. कित्याक ह्या पवित्र थाळार मागलेलें मेळटा मोगाचें न्हू. सांजू दुतात देव आमचे बसत खरेपणी विनंती करता हें सत जावन आसा. त्या देखून ह्या घडये आमच्या सक्कड त्या सवां खातीर विशेश तरान आमी मागया.
चौगांक मानसीक पिडेतांव सुटका मेळच्या खातीर, दोगांच्या दोळ्यांच्या समस्येक गूण जावच्या खातीर, 5 जाणांची एलर्जी शेळ गूण जावच्या खातीर, 22 जाणां बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर, 12 जाणां बऱ्या सांबाळेचें काम फावो जावच्या खातीर, 7 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावच्या खातीर, तेगांक परगांवांची विजा मेळच्या खातीर, एकल्याचे 5 लाख रीण घेतले पाटी मेळच्या खातीर, 8 जाणां शिकोवन बरी मौत आनी जानवाय फावो जावच्या खातीर, एकल्याक युकेन बरें स्पॉन्सरशीप काम फावो जावच्या खातीर, एकल्याक युरिनरी इन्फेक्शन आनी स्टोन गूण जावच्या खातीर, एकल्याचे हेल्थाची हार्टाची सर्जरी बऱ्यान जावच्या खातीर, एकल्याचें युटरसांत आसलें सिस्ट ऑपरेशन आसता गूण जावच्या खातीर, एकल्या कामांत यशस्वी लाभच्या खातीर, एकल्याच्या अंगडीक बरें ग्राहीक येवच्या खातीर, एकल्याचे मोबायल एडिक्शनांत सुटका मेळच्या खातीर, एकल्या गरजागो बऱ्या मोलाक विकोन वयच्या खातीर, एका भुरग्याक सारकें उलोवची कुरपा मेळच्या खातीर, तेगांक हातपांयची गांठी गूण जावच्या खातीर, 7 जाणांक कॅन्सर पिडा गूण जावच्या खातीर, एकल्याक पितीसपणां माट मंत्रांत सुटका मेळच्या खातीर, एकल्याक कोर्ट केजी जावन सुटका मेळच्या खातीर, एकल्याक टेन्शन पयस जावच्या खातीर, एकल्याक दुस्मनाच्या इजा तावन सुटका मेळच्या खातीर, एकल्याचे वर्टिगो पिडा गूण जावच्या खातीर, आनी 30 आनी 9 जाणांनी तांच्या प्रत्येक तेसावां खातीर मागोवंक सांगला मोगाचें. तशेंच रोशन म्हणलो भाव दुबय आसा, 2 म्हयन्यां तावन कॉल करूंक ना, ताचें मन परिवर्तन जावंक आनी कॉल करची उजवाड ताच्या मती मेळच्या खातीर, ऑलवीन लोबो बऱ्या कुटुंबाची सैरीक मेळच्या खातीर, एकल्या बरी सैरीक मेळच्या खातीर, एलर्जी शेळ गूण जावच्या खातीर, मर्सिलीन वास दंपरा सकयल पांय कठीण दूख आसा ते गूण जावच्या खातीर, कविता आनी अनिल मेनेजर तांच्या बऱ्या भलायके खातीर, जैसन आनी साविया पिंटोक बरी भलायकी वा बरी सैरीक मेळच्या खातीर, जेसी डिसोजा कान आयकोनच्या पासत, एकल्याचे MRI आनी CT स्कॅन रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर, शरल ब्रायन रिया म्हणल्या खातीर तांच्या मती उजवाड मेळच्या खातीर, एक बरें जिवीत जिवची कुरपा मेळच्या खातीर, जैसन पिंटो ताकाय मती उजवाड मेळून ताच्या तेसावां खातीर इराद्या खातीर आमी मागया. आशा शिल्विया म्हणल्या बहिणीची बरी भलायकी, दुबायंत एक बरें काम, तेज्या न्हवऱ्याकी बरी भलायकी आनी कामांत भद्रती मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां. एक धर्मीक बहिणीच्या बऱ्या भलायके खातीर आनी एका धर्मीक बहिणीच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगलां. एका भावाचे मेडिकल टेस्ट सारके जावंक आनी परगांवांक वयची विजा ताका मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां. एक भयण पंचायत इलेक्शन लावलां, तिजें पंचायत इलेक्शनान जीक मेळच्या खातीर तिच्या सांगाता सगळ्यांनी वावर करची कुरपा मेळच्या खातीर मागया. स्किन एलर्जी एकल्याची गूण जावच्या खातीर, गॅस्ट्रीक एसिडिटी एकल्याची गूण जावच्या खातीर, माथ्याचे कॅन्सर एकल्याचे रावच्या खातीर, PCOD प्रॉब्लेम एकल्याची गूण जावच्या खातीर, एकल्याक रातींची बरी न्हीद भरच्या खातीर, 10वे क्लासी जाका भुरग्याक बरें शिकोवंक शिकले मतीन उरची कुरपा मेळच्या खातीर, वेरोनिका म्हणल्या बहिणीचो फ्रॅक्चर जाल्लो पांय सरको जावन पयलींच्या बरी सरकी सलची कुरपा तिका मेळच्या खातीर, एकल्याचो फ्रॅक्चर जाल्लो हात सरको जावन पयलींच्या बरी सरको जावच्या खातीर, एका भुरग्याक मोबायल एडिक्शन जावन भायर येवचें कुरपा मेळच्या खातीर, एलर्जी कोल्ड आनी स्निझिंगां जावन एकल्यान भायर येवच्या खातीर, आमच्या पिरगेजीचो प्रिन्स्टन लोबो ताका आस्पत्रेंत आसा, बरी भलायकी मेळून बेगीनच डिस्चार्ज जावन घरा येवची कुरपा ताका मेळच्या खातीर, ब्रिजीत सांतोमायर ती आस्पत्रेंत आसा, तिकाय बरी भलायकी मेळून तिचे गाय गूण जावच्या खातीर मागोवंक सांगलां. एका स्त्रियेक बरी भलायकी मेळच्या खातीर, रोसलीन म्हणल्या बहिणीचें काम परमनंट जावंक, तशेंच ताच्या आवयक प्लेबी तिकाय बरी भलायकी बरेंपण लाभच्या खातीर, विना रोड्रिगस ताका बरी भलायकी तशेंच दुबायंत एक बरें काम मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां. स्टेला क्रिस्टोफर 90 आनी 2 वर्सांची बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगलां. ब्रदर ग्लेन आनी ट्रिजा तांचे शिका बरें शिकची करपा मती उजवाड, रिटा आनी जेडन आनी कुटुंबां तांच्या तेसावां खातीर, ॲलन लस्ट्रादो आनी एलिटा डिसिल्वा तांकां भुरग्याचे दाणे लाभच्या खातीर, देवादीन मतायस सेरावो, विल्सन सेरावो, विल्फ्रेड सेरावो आनी मार्क रोड्रिगस हांच्या आत्म्याक शांती मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां. जेसिंता डिसोजा एका गोल्डन विजा लाभच्या खातीर, आलिस म्हणल्या बहिणीक 80 आनी 2 वर्सां तिका बरी भलायकी मेळच्या खातीर, एका भुरग्याक मतीक उजवाड बरें शिकोवंक शिकले मतीन उरचें करपा आवय बापायक विधेय जावन चलोवंक उजवाड ताका मेळच्या खातीर, एका बहिणीचे नर्व्स पेन गूण जावच्या, पाठीची दूख वेच्या बरी भलायकी मेळच्या खातीर, सिसिलिया सेरावो म्हणल्या बहिणी बरी भलायकी आनी तिच्या सगळ्या कुटुंबाचे देवाचे आशिर्वाद वालच्या खातीर. विक्टर म्हणलो एक भाव एडिक्शन अल्कोहॉल एडिक्शनाक वळख जाला, ता पिडेतावन ताका भायर येवंक करपा मती उजवाड मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां. एका भुरग्याक शिकोवंक आनी मतीक उजवाड आनी शिकले मतीक उरचें आवय बापायक विधेय जावन चलची करपा मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां. ह्या सकड तेसावां खातीर आमची वैयक्तीक तेसावां खातीर ह्या आराधना वेळा सोमिया कडेन आमी मागया, नोवेना वेळा सोमिया कडेन मागया. सांजूदुतात देव आमच्या कडेन विनाती करता, म्हणली पातयेनी आमची जावन आसा
तरी कोण हात वयर करना आमी सांगाता म्हणया आराधन तुका सोमियान जेस आराधन तुका सोमियान जेस वंदन तुका सोमियान जेस होगळाप तुका सोमियान जेस नामान तुका सोमियान जेस महिमा तुका सोमियान जेस स्तुती तुका सोमियान जेस प्रणिपा तुका सोमियान जेस जय जय तुका सोमियान जेस येसुवे वंदने येसुवे आराधने येसुवे महिमे येसुवे नमना हालेलुया 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 मोगळा जेसू त्या समान तुझ्या पायान तळा संजूद देवाच्या मजतीन दवरल्यान हरी एक त्या समान तुका आम्ही भेटून दिता हरी एका कुटुंबाचे तुझे आशीर्वाद आवत भुरग्या बळा मती उजवाद दी तांची शिका बरें शिकून करपा दी आवे बाबे विधेय जावन सोलून करपा दी मन मागता तुझ्याकडे कुटुंबात असले समस्या सगळे इत्याद परिहार कर म्हणजे मागता या सकट भावना बरी भलायकी मतीक समाधान संतोष बरेपण दी आणि उभारलेली दशा मानून घे तांची जिवितांत बरेपण नाका लाभ आणि तुझे सकट करपा वाळे तुका असाध्य म्हणल्या खंयचेय ना तुवें कुशी वेल्या सकट संगती म्हणल्या साध्य म्हणल्या भरवशा संजूद देव मारी वादा मागता टच देम लॉर्ड जीसस bless them Lord Jesus heal them Lord Jesus anoint them Lord Jesus may your mighty power flow into them Lord Jesus hallelujah 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 Jesus 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 pour out your blessings on them Lord Jesus touch them heal them hallelujah 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 सकड़ा मी दिंबी घालया म्हज्या मतीर काळोखान म्हजो भावात दंडोळून बेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तले पदवेन पयस जावं दे हे वर्त्या संदा म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता आशा संडेल्या बरो वसुदींचे केरीदेने तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाची कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ मायपासी नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसून वर हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे अशें आमच्या समियान जेजूचे महिमे वन्ना तुझ्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन मोगाच्यानो एक घडी भर आमी दोळे दांबिया ह्या पवित्र थळाक आयिल्ल्या मारिपात आमकां लाभच्या त्या सकट बरेपणा खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया प्रत्येक जावन ह्या पवित्र थळाचो पात्रोन सांजूद देवाक आमकां दिल्ल्या खातीर आमी अर्गां दिवया आमच्या जिवितांत जाल्लें बरेपण वळखून घेवया अर्गां आमी ताका दिवया एकल्याक वायट जावन राखून व्हेल्ल्या पासून एका भुरग्याक बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर सौगांक बऱ्या सांबाळचें काम फावो केल्ल्या खातीर एकल्याचो ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर तेगांची BP शुगर नॉर्मल जाल्ल्या खातीर दोगांक परगांवांची विजा फावो जाल्ल्या खातीर 6 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरी फावो केल्ल्या खातीर तेगांक अणवरांतलें राखून व्हेल्ल्या खातीर 8 जाणांनी मागलो उपकार मेळिल्ल्या खातीर आनी एकल्याच्या जिवितान मागल्लें सांगल्लें लाभल्ल्या खातीर ह्या सकट बरेपणा खातीर ह्या घडये धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया तसो उपकार आमी आठोवया आमच्या जिवितांत जायतें बरेपण ह्या पवित्र थळार वाळटा मदीक समाधान मेळटा कुडीक भलायकी मेळटा आशिर्वादांचो शिवर वाळटा धन्या देवाक सांजूद देवा मारिपात आमी अर्गां दिवया अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजां अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू काळजां मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर सर्वेस्परा पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरां नर्सांक सेवाकांक पाव सर्वेस्परा सकट पिडेस्तान ताळणी आनी पातकांतली निवार सर्वेस्परा तुज्या मण्यारेनी हात दवरच्या पिडेस्तान जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी सर्गींच्या बापायचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य सवान जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण मागता सर्गींच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारल्यानी त्या सवान तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सत्य सवान तूं जारी कर म्हूण मागता मोगळा बापा गांवांत तशें पर गांवांत पावतें काम नासतना कश्टांच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांची जिवीत नंदन कर आनी काम आसल्ल्यांक कामाची भद्रती दी म्हूण मागता दयाळ बापा फावो ती जिणी सांगाती सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दया दाखय
तांकां बरे जिणे संगती मेळोन बरें कुटुंब जिवीत जिवोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता. सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशे तेल्या सर काजारी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचें बळ भुरग्याचें देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता. सर्वेस्परा फाल्यां आंतरराष्ट्रीय दादल्यांचो दीस संभ्रमच्या वक्ता आज हांगासर आसल्या आनी तशेंच आमच्या कुटुंबांतल्या सक्कड दादल्यांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. तांचे तुजे विस्तार आशिर्वाद आवत बळ भलायकी तांकां दी मतीक समाधान संतोष दी. हरी एका दिसा हरी एका घडये सक्कड वायटा विघ्ना अवघडांतले तांकां तूं राखून सांबाळून व्हर म्हूण मागता. सर्वेस्परा हरी एका दादल्याच्या यशस्वी फाटल्यान एक स्त्री आसा म्हणलें तें आमी पाती येताना सक्कड स्त्रियांनी तांच्या दादल्यांक कुटुंबांतल्या दादल्यांक प्रोत्साह दिवंक तांचे थंय बरें मन दाखोवंक आनी ह्या दादल्यांनी फुडें सरोंक मुखार येवंक जिवितान आनी सक्कड आनी वायट संगतीक वळख जाल्ल्या दादल्यांक ह्या वायट हातावन आलाग रावंक सुडका जोडून तांकां कृपा दी म्हूण मागता. मोरये पिडेस्त तांचे भलायके तुजी भुरगीं मजत मागतात आमची मागणी आयक. नमारणी काकुतीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतनी भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी पदे सेवेची बाळखा या तुकाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार वचून आमी तुका रुदान करता. तो तुमचे शेकाये ते तुजे काकुचे दोळे आमचेर परते आनी ह्या पदेशा उपरांत तुजे सदीम फोग जेजू आमकां दाखय. ये दाळे मोकळे दुलबी अवंकारी मरये बघेवन ती देवाची मामा विनंती कर. पिडेस्तां बसत मागणे आमचो उस्वाद आमच्या तकलेचेर आमी दवरया. आमचे खातीर आमी मागता आसतना पिडेस्तां खातीर आमी मागया. आमकां कितेंय पिडा आसा जाल्यार कितेंय समस्या आसा जाल्यार गूण जावच्या खातीर ह्या घडये विशेश तरान आमी मागया. त्रियक देवाक उलो मारया. त्रियक देवाची सकत ह्या कुडीन वालच्या खातीर ह्या घडये विशेश तरान आमी मागया. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्यास्पदा जेजो क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या खातीर तुवें धाडलोय. महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास्पदा कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा जैम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गूण करूंक तुवें कशी वेले. महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय. प्रात तुया दयाळ बाबा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचे दाळ दिश घाल. तुवें रसल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें पातकणली नितळ जावन पिडे शिडेंतली गूण जावन बेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमयावर वे. सोमयाचे नावी आमचो आधार सर्वेस्व तुमचे सवे आसो प्रात तुया दयाळ सोमया बावर्तांच्या बसोवन धरा. तुजी मीत मेहनतलेली दाळ आमी मागता पिडे शिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण पडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दी. एकामेका सुख समजून माना भेद पयस करून एकामेका काळजांत बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टावरी सुदारून तुजे दयेन तांकां आपण बरी जाल्या म्हणून बगून दी. तूं दयाळ समी सदांच तांचे संगत राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदां तुका अर्गान दिवन दे. जो जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. सर्वेस्व देव बाब तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर फांकून तो तुमकां मैपसन आनी काकुतीन वागो. दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर गवळ आनी आपली शांती तो तुमकां देव. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसने प्रमाणे संवसार सरापर्यंत आमचे संगत आसा. तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करू तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट वरू तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमचे राखण कर. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसां उजवाडान भरले तो तुमचे ध्यासचे सर्व वायट बसमण उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत कर. आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा आपला आशिर्वाद तुमचेर वतो आनी तुमचे सवे सदां आसो. मोगाचेनो दिंबेर समीरावया मुकलो थोडो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगाता करसूनचो पवित्र वेळ जावन आसा. तर जेजूक आमचे मदें स्वागत करून गीत आमी गावया.
स्वादी जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका स्वादी जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका उंड्या रूपाली पोन रावला सक्रामेता राखोन सन उंड्या रूपाली पोन रावला सक्रामेता राखोन सन स्वादी जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका जिनिये पळयणार सांगात दिताय कष्टा आनवारांत सांबाळून व्हरताय मोगाल भवन आनी भयणीनो आमच्या दिसपत्या जिविताच्या पळयणार आमी हरी एकली बोरवशाची यात्रेका सर्गीच्या बंदराक पळयन करना साव या सर्गीच्या वाटेच्या पळयणार आमच्या जिनियेच्या हरी एका दिसा हो सोमी आमकां सांगात दिवन आसा या जिनिये पळयणार कश्ट आनवारां पिडा शिडा समस्या उदेताना आमकां सांबाळन व्हरता आमचे सांगाता हरी एक दीस रात रावता आमचो मोग करता आमची जतन करता वत्तू तो सोमी या भोवपवित्र साक्रामेंतांत आसा आमी वळखून घेवया जिनिये पळयणार म्हज्या सांगात दिताय म्हज्या कश्टा आनवारांनी म्हाका तूं सांबाळून व्हरताय सोमिया तुंतू तो स्वादीक जेजो तुंतू तो स्वादीक सोमी म्हजो देव म्हजो सोमी म्हणलें वळखून घेवया आनी त्या सोमयाक आराधन करया नमान करया स्तुती आमी करया जिनिये पळयणार सांगात दिता कष्टान वारां सांबाळ व्हरता जिनिये पळयणार सांगात दिता कष्टान वारां सांबाळ व्हरता स्वादी जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका स्वादी जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका अंतरांत तूं दिवो जाताय अज्ञान्यांक तूं जानवाय दिताय मोगाल भवन आनी भयणीनो आमच्या दिसपत्या जिविताच्या अंतरांत कश्ट म्हणल्यार अंतरांत समस्या म्हणल्यार अंतरांत अस्कतगाय म्हणल्यार अंतरांत आमच्या जिविता उजवाड दिवचो संवसाराचो उजवाड सोमी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा जानवायाचें भांडार आमकां हरी एकल्या की सर्गीच्या जानवायान भरसो ह्या संवसारी आमी जियेतना सर्गीच्या त्या जानवायान भरून सर्गीच्या जिविताक लब्धोंक आमकां वाड दाखोवचो सोमी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा आमचो हरी एकल्याचो मोग करता ताच्या सक्तीन कृपेन आमकां भरता ताचें हजरपण आमी वळखून घेवया आमकां जिविताक उजवाड दी आमच्या जिविताक जानवायेचें देणें दी म्हणून त्या सोमया कडेन मागया आमकांच ताच्या पांयांत आमी समर्पण करया अंकारांत तूं दिवो जाता अज्ञान्यांक तूं जानवाय दिता अंकारांत तूं दिवो जाता अज्ञान्यांक तूं जानवाय दिता स्वादी जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका स्वादी जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका उतरान तुज्या मोत उजवाडायताय मासान तुज्या गटाय दिताय दोन संगती आमच्या आत्मीक जिविताक संवसारी जिविताक बोल दिवचे एक जावन आसा देवाचें उतार त्या उतरा मारी पास सोमी उलयता
आनी ताचेंच मांस आनी रगत दिवन हर एका येवकरिस्तांत आमकां घटाय दिता पोसता आनी त्या मरीपात आमी जिनिये पयनार बरवर्षाचे यात्रेकान जावन मुखार वचोंक आमकां आदार दिता सांगात दिता मोगाक भवन आनी भयणीनो हें उतार ताणें आमकां दिलां मासा रक्तान आमकां पोसता वत सोमी आमचे मोगार आसा खरें देवाचें उतार जावन असो सोमी आमचे मोगार आसा ह्या सोमयाक आराधन करया नमान करया ताचे उतराची सकत म्हज्या आनी तुज्या कुडींत वाळोवन दी ताच्या मासा रक्ताची गठाई आमचे थंय वाळोवन दी त्या मरीपात आमची पिडा शिडा आमचे कश्ट आनवारां आमचे समस्ये पयस सरून दी भलायकी बरेपण ह्या कुडींत वाळोवन दी म्हणून त्या सोमया कडेन मागोवन त्या सोमयाक मान आराधन करून परत आमी गावया उतरान तुझ्या मतभूज वाडयता मासान तुझ्या घटाय दिता उतरान तुझ्या मतभूज वाडयता मासान तुझ्या घटाय दिता स्वामी जेजू नामान तुझा जेजू वंदन तुका स्वामी जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका हालेलुया 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 मोगळा जेजू ह्या पवित्र सक्रमेंटांत तूं खरोच हजर आसाय तुझे हजरपण आमी वळखून घेता तुका आमी आराधन करता नमान करता स्तुती करता महिमा तुका आमी दिता तूं आमचो सोमी आनी देव म्हणलें आमी वळखून घेता दिसपती आमकां सांगात दिताय तुजो मोग आमकां दिताय आमचे जिवी सोलून व्हरताय म्हणलें आमी वळखून घेता सोमिया तुका आमी आराधन करता नमान करता सोमिया जेजू हांगासर आसलेल्या हर एका भावंडाक तुज्या पांयां तळाव समर्पण करता हर एकल्याचे तुजी नदर घाल हर एकले तुजे काकुलत वाळय तुजें बरेपण हर एकल्याक लाभय म्हण सोमिया तुजे कडेन परतून मागता ह्या आराधना वेळार तांचे सांगत राव तुज्या सक्तेन भर तुज्या कृपेन भर तुज्या आशिर्वादांनी भर सोमिया आराधन तुका सोमियान जेजो नमान तुका सोमियान जेजो महिमा तुका सोमियान जेजो होगळाव तुका सोमियान जेजो हालेलुया 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 मोगचनो आमचो व्हरतो देव बळवंत देव तेदून ताका म्हणया केदो व्हरतो देव आमचो आनी ह्या देवाक आमी नमस्कार करया ताका आराधन कर आमकां साश्टांग तरान संपूर्ण तरान ताज्या पांयां तळ आमी समर्पण करया मोगचनो केदो व्हरतो देव आमचो केदो व्हरतो देव आमचो केदो व्हरतो देव आमचो केदो व्हरतो देव आमचो येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया दनिया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया दनिया Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सकड़मी बशिया मोगचेनो जर तर चिंतया तुमकां एक जागो पळोवंक जाय एका जाग्याक वचोंक जाय आमी कितें करता तो जागो पळयचे जाल्यार त्या जाग्यार वसाचे
गेल्यार मात्र तो जागो पळोवंक मेळटा. आतां म्हाका जागो तो पळोवंक जाय म्हणून हांव आशेवनूच रावलो जाल्यार वचना जाल्यार तो जागो पळोवंक मेळना. तशेंच म्हाका एक काम बरें करी जाय वा म्हाका एक शिकमांद वंसलें स्थान जोडी जाय. आशा आसा, स्वप्न येता, पूण हांव प्रयत्न करिना जाल्यार तें काम करूंक जायना वा आशिल्लें तें नांव मान जोडूंक जायना. त्या लागून आमी प्रयत्न करूंक जाय. तशेंच आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घालतना जाकेव जेजूक पळोवंक आशिल्लो पूण तो तितल्यार रावलो ना. तो मुखार धांवलो, रुमडीच्या रुखाक सोडलो आनी थंय तावन जेजूक पळोवंक ताणें आशा केली. आतां ताका जेजूक पळोवची आशा आसली आनी त्या देखून ताणें प्रयत्न केले. तो मोटवो म्हूण ताका कळीत आसलें, त्या देखून त्या रुमडीच्या रुखाक सोडटा. त्या रुखार तावन जेजूक तेणेच्यान पाशा जातना पळोवंक तो आशेता मोगाच्यान आनी ताच्या प्रयत्नाक प्रतिफळ मेळ्ळेलें आज आमी पळयलें मोगाच्यान. त्या देखून आमच्याय दिसपत्या जिवितांत जेजूक पळोवंक, जेजूक मेळोवंक आशिल्ल्यार पावना, आमी प्रयत्न करी जाय मोगाच्यान. आमी प्रयत्न करी जाय, ताका लागीं येवंक आमी प्रयत्न करी जाय, ताच्या मोगांत रावंक आमी प्रयत्न करी जाय. त्या देखून जावं बरो मागणें हांवें करी जाय. देवाचें उतार पवित्र पुस्तक हांवें वाची जाय, इगर्जेक पवित्र थळाक हांवें भेट करी जाय, आराधनांत हांवें वांटेली जाय आनी वरे विंगड सुवातेक हांवें वचून एकसुरें बसून हांवें ध्यान करी जाय आनी तो वळू ताका पळोवंक आनी ताका मेळोवंक, ताका अनुभव जोडूंक म्हाका साध्य जातलें, म्हज्या जिवितांत चली जातलें मोगाच्यान. म्हाका उडास म्हणजे कदाळाय तो भुरगो जुवां बर्क माणस ल्हान भुरगो आसतना इगर्जेक येतलो खंय, निमाण्या भागात दिमी घालतलो खंय आनी जेजूक म्हणटलो खंय, पळय जेजू तुजो जुवांव आयला, हांव तुका पळयतां, तूं म्हाका पळय. तुजो जुवांव आयला, हांव तुका पळयतां, तूं म्हाका पळय. आनी खरेपणी जेजून ताका पळयलो, आशिर्वादांनी भरलो आनी फुडें तत्तू आल्तार भुरग्यांचो पात्रोन जावंक पावलो. आज आमी ताका आल्तार भुरग्यांचो पात्रोन, त्या भुरग्यांचो पात्रोन म्हणटा. कित्याक जेजूक लागीं सरलो, जेजूक मेळोवंक आशिल्लो, जेजूक भेटोवंक प्रयत्न केले आनी जेजूचो अनुभव ताच्या जिवितांत ताणें जोडल्या मोगाच्यान. त्या देखून सांत आगोस्तीन म्हणटा सोम्या तुवें आमकां रचलाय तुजेत खातीर आनी म्हजो आत्मो तुजे थंय विशव घेसर म्हाका विशव ना. सोम्या म्हाका रचलाय तुजेत खातीर आनी म्हजो आत्मो तुजे थंय विशव घेसर म्हाका विशव ना. म्हणजे हांव तुजे थंय एकवटल्या बरें, हांव तुजो अनुभव जोडल्या बरें वा म्हाका विशव ना, म्हाका बरेंपण ना म्हूण वळखलो. तोय ताचें जिवीत परिवर्तन केल्लें सांगोस्तीन पवित्र सभेचो नांवार्दीक सांत जावं पावला मोगाच्यान. त्या देखून तूं जाकोबाचें पत्र अध्याय 4 वाक्य 8 म्हणटा, देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. तुमी एक मेट काडा, उरली मेटां तो काडटा. तुमी ताका लागीं सरा, तो तुमकां लागीं सरतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून तूं जेरमाया प्रवादी अध्याय 19 वाक्य 13 म्हणटा, तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो. वय तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमचे सवें आसतलो, तुमकां मेळटलो. उलयता सर्वेस्पर. त्या देखून हांव ताका सोदतना, मेळोवंक प्रयत्न करतना तत्तू येता, तत्तू मेळटा, तत्तू आमकां सांगात दिता. मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, हें सत जावन आसा आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत मोगाच्यान. त्या देखून किर्तन 89 वाक्य 8 म्हणटा, तुज्या आंगणांत काडसो एक दीस दुसरे कडेन आसच्या, हजारो दीस प्रास चड बरो. तुज्या सांगात आसचो एक दीस सोम्या, उरल्या हजारो दिसां प्रास तो पवित्र व्हरतो. नश्ट्यांच्या तांब्यांनी रावचे प्रास, म्हज्या देवाच्या घरांत हुंबरा कडेन उबें रावचें चड बरें. देवाच्या हजारपणांत रावचें, उरल्या कडेन रावून वेळ करचेच्या बदला की सोम्याच्या उमरांत ताच्या हजारपणांत रावचें कितल्या की बरें मोग म्हणटा किर्तनकार. तेतून किर्तन 42 वाक्य 1 आनी 2 म्हणटा, जशें एक मेरू वालते जरीक अत्रेकता तशें हांव तुका अत्रेकता देवा. जशें एक मेरू जळते
वलते जरीक अत्रेकता तशें हांव तुका अत्रेकतान देवा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मगचनो आज आमी जेजूक लागीं आयल्या. आमी एक मेट काडला हांगा येवंक मौन केलां, खुशी केल्या. आज तुमच्या हर एकल्याच्या जिवितान उरली मेटां तो काडटा. तुमकां हर एकल्यागे पळयता. तुमकां हर एकल्यागे आशिर्वादांनी भरता. तुमकां हर एकल्यागे कुरपे बेसावांनी नेटयता. कित्याक पयस पयस जावन आयल्यात तिथे सुलाभ न्ही. जैतो त्याग साक्रिफीस करून आयल्यात. सुमयाक मेळोवंक तुमी आयल्यात. आज उरली मेटां सोमी काडटा तुमचे खातीर. तुमच्या कश्टा दुखान सोमी आसा. तुमच्या पिडेशिडेन सोमी तुमच्या बगलेक रावता. म्हणलें पातयेनी दवरा, विश्वास दवरा. तुमची जबाब तुनसु म्हजो सोमी आनी देव. तुझ म्हजो सोमी आणि देव. तुनसु म्हजो सोमी आनी देव. तुझ म्हजो सोमी आणि देव. तुनसु म्हजो सोमी आनी देव. तुझ म्हजो सोमी आणि देव. या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसच्या जेजू तुझ म्हजो सोमी आणि देव. आमकां हर एकल्यागे दर्शन दिवच्या जेजू. तुझ म्हजो सोमी आणि देव. आमच्या दिसपते जिवितांत आमकां सांगत दिवच्या जेजू. तुझ म्हजो सोमी आणि देव. बरोवशाची व्यक्ती जावन फुडें वचूंक आदार दिवच्या जेजू. तुझ म्हजो सोमी आणि देव. कश्टा दुखा वेळार सांगत दिवच्या जेजू. तुझ म्हजो सोमी आणि देव. पिडेशिडे वेळार गुण करच्या जेजू. तुझ म्हजो सोमी आणि देव. पिडाशिडा सोसूंक कृपा दिवच्या जेजू. तुझ म्हजो सोमी आणि देव. कश्टा अनवरांक सांपडनाशें सांबाळच्या जेजू. तुझ म्हजो सोमी आणि देव. पत्क्यां खातीर आपण आयला म्हणल्या जेजू. तुझ म्हजो सोमी आणि देव. पत्क्यांक मेळोवंक खुशी वेल्ल्या जेजू. तुझ म्हजो सोमी आणि देव. आमकां हर एका कडेन बरें करच्या जेजू. तुझ म्हजो सोमी आणि देव. आमी उलो मारतना आयकोवच्या जेजू. तुझ म्हजो सोमी आणि देव. तुज्या मासा रक्तान दिसपतें आमकां पसच्या जेजू. तुझ म्हजो सोमी आणि तुज्या उतराच्या गटायन आमकां जिवी दिवच्या जेजू. तुझ म्हजो सोमी आणि देव. तुनसु म्हजो सोमी आनी देव. तुझ म्हजो सोमी आणि देव. तुनसु म्हजो सोमी आनी देव. तुझ म्हजो सोमी आणि देव. तुनसु म्हजो सोमी आनी देव. तुझ म्हजो सोमी आणि देव. तर आमी उबे रावया. या सोमयातय त्रिएक देवाक आमी देखया. सर्वेस्परा बापा या गिताद्वारे त्रिएक देवाक मान महिमा आराधन स्तुती दिवया. कित्याक आमी एक मेट करतना उठली मेटां तो करता. कितलो सोबीत, कितलो सुंदर, कितलो वैभवान भरलेलो, महिमेन नेसलेलो आमचो सोमी आमकां बेसावांनी बरसो सांगत दिवचो. तर ताका महिमा स्तुती आमी गावया. सर्वेस्परा बापा. सर्वेस्परा बापा. सर्वेस्परा देवार असणारा. सर्वेस्परा बापा. सर्वेस्परा बापा. सर्वेस्परा देवार असणारा. सर्वेस्परा. सर्वेस्परा. सर्वेस्परा सदा वंदन तुका. सर्वेस्परा. सर्वेस्परा. सर्वेस्परा सदा वंदन तुका. Krista somia Jesu. Krista somia Jesu. Krista somia Jesu sorvonda. Krista somia Jesu. Krista somia Jesu. Krista somia Jesu sorvondara. 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 Sorvondara सदा वंदन तुका. सर्वोंदारा. सर्वोंदारा. सर्वोंदारा सदा वंदन
तुका Povit Paraklita, Povit Paraklita, Povit Paraklita Buzvondara, Povit Paraklita, Povit Paraklita, Povit Paraklita Buzvondara. Sada vandan tuka Buzvondara, 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 sada vandan tuka. Deva moga sagura, Deva moga sagura, moga sagura triye deva, Deva moga sagura, Deva moga sagura, moga sagura triye deva, triye deva, triye deva, Triye Deva Sada Vandan Tuka, Triye Deva, Triye Deva, Triye Deva Sada Vandan Tuka. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 तुझी स्तुति गायता हूँ, आराधना करता हूँ, नमन करता हूँ समिया बड़ा भवतान पतेने या पवित्र थाळार आम्ही आसा हूँ समिया तुका मान महिमा होगळा आम्ही देता हूँ समिया तू आमचो स्वामी आणि देव म्हणून वळखून देता तू आमचो सोडवणदार रक्षक म्हणून आम्ही वळखून देता तू आमचो बुजवणदार तू आमचो सांगत आसाय म्हणून आम्ही वळखून देता तुला आम्ही नमन करता हूँ, आराधना करता समिया जेजू तुझी कृपा वाळे सकत वाळे समिया हरी एकल्या के बरे बंदी समिया मध्ये उस्वार भलाई के बरे बंदी पिढे शिडेनले गुण कर समिया तुझे दैविक सकत कृपा याकडे या वाळे समिया heal them Lord Jesus, touch them Lord Jesus, bless them Lord Jesus, may your mighty power flow into them Lord Jesus, touch them, heal them Lord Jesus, heal them Lord Jesus, heal them Lord Jesus, heal them Lord Jesus, touch them Lord Jesus, may mighty anointing take place Lord Jesus, mighty anointing take place Lord Jesus, touch them Lord Jesus, touch them Lord Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बशी आम्ही मगाच्यानो आयच्या वांजेलाचें आनी एक वाक्य म्हाका बरें लागलें जेजून जाकेवाक म्हणलें उतरां जाकेवा वेगीं सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावचे जाकेवा वेगीं सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावचे आतां जाकेवाच्या जिवितांत हांवें म्हणचें ताच्या की पवित्र घडी ताच्या की मोलादीक घडी ताच्या की संतोष भरीत घडी दुसरें ना जो कोणाक आशिल्लो तो तूं म्हणटा म्हाका आज तुमगेर येवन रावचे म्हाका आज तुमगेर येवन रावचे मोगाचें न्हू आमची मोगाची मनशां आमच्या मोगाची मनशां जर तर आमगेर येतात म्हण कळटना आमच्या सांगात रावतात म्हणटाना आमकां मस्त संतोश जाता कित्याक आमच्या मोगाचीं ती आमगेर येवन रावतात आमच्या सांगात रावता म्हणटाना आमकां संतोष भोगता आनी तांकां घेवंक आमी तयारी करता तांकां घेवंक आमी कितेंय सरबराय आमी करूंक तयार आसा मोगाचें न्हू म्हाका ही मस्त बरी म्हळां
आमगे गलपाक म्हाका आपयतात परगांवाक या फादर आमगेर रावा आमकां तुमी आयल्यार आमकां आशिर्वाद तुमी आयल्यार आमकां संतोश तुमी ताचे वर्तेपण दुसरें ना मस्त जाणांनी म्हाका सांगलें आसा हर एक पटी मोगाचे न्हू आमी मनशां आमगेर येता म्हणटाना असलीं बगना जाल्यार तर देव आमच्या घरा येताना देव आमच्या जिविताक प्रवेश जोडटाना आमकां कितलो संतोश आमकां कितलो वर्तेनी आनी आमचे प्रत्येक जण क्रिस्तांवांचे तेंत एक वर्तें भाग मोगाचें न्हू एक पटी मिसाच्या बलिदाना वेळार त्या कुंभारा रुपार आमचो देव ह्या बिडारांत येता आमच्या सांगाता रावता विविध साक्रमेंतां मारिपाक तो आमच्या सांगात येता आमचे सवे रावता आराधन नोवेन आमी सोलोवन व्हरतना आमच्या सांगाता येता आमचे ते येता आमच्या सांगाता रावता मोगाचें आमी घरांनी मागणें करतना तेर्स म्हणटाना देवाचे उतार वाचतना तो येता आमच्या सांगाता रावता मोगाचें आमी विविध गणितां मारिपाक आपोवणें दिताना तो येता आमच्या सांगाता रावता तर आमकां कितलो संतोश मोगाचें त्या फरिसेवाच्या घरा जेजू गेल्लो उरल्यांनी पुरो तो पातकी अस्कत तसो कोटो म्हणून पळयलें पूण जेजू ह्या पातक्याच्या घरा फरिसेवाच्या घरा गेल्लो आनी ताका जायतो संतोश जेजूच्या येण्या मारिपाक जाल्लो मोगाचें न्हू मार्ता मुरयेच्या घरा गेल्ल्या वेळार तांणी बगुल्लो तो आनंद संतोश मोगाचें न्हू जेजूच्या आजारपणा मारिपाक तर आमच्या जिवितांत जेजू येताना तर देखून उगडापण पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 20 म्हणटा पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवें रावतलो जेवतलो तोय म्हजे सवें जेवतलो पळय सुमी म्हणटा हांव दारार बडोवन उबो आसा दार उक्तें करतना भितर येता ताचे सांगाता जेवता आनी तोय म्हजे सांगाता जेवतलो म्हणटा हाचे की वर्तें भाग आमकां दुसरें आसा गी मोगाचें न्हू प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया एक घडी दोळे धांपया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर दवरया एक घडी आमचो देव आमच्या सांगात आसा म्हजे कूड म्हणल्या घरांत म्हजें जिवीत म्हणल्या घरांत आमची घरां म्हणल्या घरांत जेजू आसा एक घडी ताका आमी बगया आमचे भितर एक घडी अनुभव करया त्या जेजूक आमी थँक्यू म्हणया कित्याक म्हजें जिवीत म्हणल्या घरांत म्हजी कूड म्हणल्या घरांत ताणें रावोंक शिवयल्या ताचे की वर्तें भाग ताचे की वर्तें दादोसपण आमकां दुसरें ना मोगाचें न्हू आमचो सोमी आमचो धणी आमचो रचणार पसणार आमचे सांगाता आसा ते देखून ताका एक घडी थँक्यू म्हणया ताचें हजरपण आमचे भितर आमी बगया मोगाचें न्हू कीर्तन 92 वाक्य 1 आनी 2 म्हणटा सर्वेस्पराक अर्गां दिवंक फावो भोव वर्त्या देवा तुज्या नांवाचें भजन करूंक फावो सकाळीं तुजो मोग परगट करूंक फावो रातभर तुजें विश्वासपण गाजोवंक फावो म्हणजे हर एक घडी तुजो मोग तुजें विश्वासपण गाजोवंक हांव फावो कित्याक तितलें तितलें बरेंपण म्हज्या घरांत येवन म्हजें जिवीत म्हणल्या घरांत येवन तूं म्हाका करताय म्हज्या सांगाता तूं रावताय तर त्या सोमयाक आमी अर्गां दिवया आनी आमी गावया गीत अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया परत सकाळां उबे रावया अर्गां दिवया आमी सोमयाक अर्सिया महिमेक ताच्या आमी गितां गावया आनी त्या सोमयाक आमी अर्गां होगळाप दिवया अर्गां दिवया आमी सोम्याक अर्सिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया अर्गां दिवया आमी सोम्याक अर्सिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया
उर्वत खुशीन आमचे दोळे उबार्या उसा येता देव आमचे मागणे ऐकता उर्वत खुशीन आमचे डोळे उबार्या उसा येता देव आमचे मागणे देखून अर्काता काससता ससना उपकारता सोबावुडिया देखून अर्काता काससता ससना उपकारता सोबावुडिया अर्गा दिव्या आम्ही सौम्या करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्या करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या इस्रायला सो देव खंडित निधन विस्तार परजेक्ताचे के दिसानीना इस्रायला सो देव खंडित निधन देखून अर्काता काससता ससना उपकारता सोबावुडिया देखून अर्काता काससता ससना उपकारता सोबावुडिया अर्गा दिव्या आम्ही सौम्या करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्या करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या तसो विश्वासी मोक्ष स्नातकन आमकां पयलो स्वामी आमकां सांबाळता तसो विश्वासी मोक्ष स्नातकन आमकां पयलो स्वामी आमकां सांबाळता देखून अर्काता काससता ससना उपकारता सोबावुडिया देखून अर्काता काससता ससना उपकारता सोबावुडिया अर्गा दिव्या आम्ही सौम्या करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्या करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या हालेलुया 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 Alleluia, 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, in the praise, we Lord, in the we glorify your name, Lord. We magnify your name, Lord, in the hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, smiyanju hogla, hallelujah. Namandu smiyanju vandandu smiyanju hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळा मी दिबी घालया मोगाचेनो जेजूक भेटल्या जाके वाथई जाल्लें तें परिवर्तन पळय सोम्या म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटता आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दिता एक नवो व्यक्ती जाल्लो एक नवें जिवीत जिवंक फुडें सरलो कित्याक सोम्याचो स्पर्श अनुभव ताणें केलो एक घडी सगळां आमी दोळे धांपया परत आमचो उजवो हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया एक घडी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया जाकेवा भाशेन जेजूक पळोवची ती आशा म्हज्या थंय आसा आनी त्या जेजूक पळोवंक कांय हांवें प्रयत्न केला म्हज्या फाटल्या जिवितान मागण्याक देवाच्या उतराक इगर्जे वचोंक पवित्राळा वचोंक तेर्स म्हणून जावंक बरो
आनी कितें ह्या पवित्रपणा मारिपाक त्या देवाक पळोवंक हांवें कांय मनी प्रयत्न केला. एक घडी आमच्या जिविताचेर नदर घालया. म्हज्या जिवितांत म्हजो देव, म्हजो स्वामी रावला. म्हज्या घरांत तो आयला. म्हज्या घरांत हांवें ताका घेतला. आनी त्या जेजूक भेटल्या आमच्या थंय कितें परिवर्तन जालां, कितें बदलावन जाल्या. वायट अन्याय लुकसाण केल्लें तें समुंदरसून आसा. कांय मनी बदलावन नवें साव म्हजे थंय आयलांगी. हेजे पयल्या वचपान एलेयाजर तसो भावार्थ अखंड मोगाचे न्हू. आमचो भावार्थ आमच्या सोमया थंय कसलो. फाल्यां कांय इल्ले कश्ट दूख दोनी आयले त्या भावार्थान थीर हांव रावान. एलेयाजरान सोमयाक देवा खातीर जीव दिलो. हांव म्हज्या सोमया खातीर मोरोंक तयार आसा. म्हज्या क्रिस्तांवपणा खातीर हांव मोरोंक तयार आसा. एलेयाजर विश्वासी रावलो. ताकाय आशा दाखयली. ताकाय आशा दाखयली संवसारी आणखी थोड्या दिसांच्या जिविताची आशा. पूण तो सर्गींच्या जिविताक लाभलो आशेलो. विश्वासी तो साकोर जालो आनी ताचें जिवीत आदर्श देखी बरी जालें. हांव म्हज्या देवाक, म्हज्या क्रिस्ती माऊल्यांक तत्वांक हांव विश्वासीगी आमकां आमी विचारया. मस्त बरी आमच्या जिवितान सभा संगती कॉम्प्रमायज जातात. कॉम्प्रमायज मागणें 20,000 देवाचे उतार. वेळ ना, पुरसत ना, राटावळ आसा, काम आसा. आमी कॉम्प्रमायज करता मस्त बडी. आनी आमच्या जिवितांत खंयचे इम्पॉर्टंट प्रायोरिटी देवाक सर्गींच्या वस्तूंक प्रायोरिटी दिवच्यान आमी सुकोन भरता. संवसारी वस्तूंक प्रायोरिटी दिता. आमचें अस्कतपण आमी दाखयता. पूण सोमी म्हणटा हांव आयलां पातक्यां खातीर, भाग्यवंता खातीर न्ही. हांव आयलां पातक्यां खातीर, भाग्यवंता खातीर न्ही. ते देखून जाकेवाच्या सोदनेर तो आसलो. फरिजेवाच्या सोदनेर आसलो. पतक्यांच्या सोदनेर तो आसलो. तांकां स्पर्श दिवंक, नवें जिवीत दिवंक. आज तोच सोमी मुखार आमी आसा. तो सोमी आमकां आपडटा. आमच्या जिविताच्या परिवर्तनाक उलो दिता. तर मोगाचे न्हू ह्या घडये आमच्या अस्कत गायचे उणेपणाची दूख आमी धरया. सोमया कडेन बगसाने आमी मागया. मोगाचे न्हू सोमीच आमचो आदार. ताचे वयल्यान आमकां कितेंच ना म्हणलें वळखून घेवया. ते देखून हें गीत आमी आतां गायत आसतना आमी दोळे धांपडून आमचो उजवो हात आमच्या हृदयार आसून दी. आमचो भाव आनी भयणी हें गीत गायतना आमच्या पातकाची दूख धरया. बगसाने आमी मागया. हें पवित्र उदक आमचेर शेणायतना आमची ही पातकां ह्या पवित्र उदकाच्या स्पर्शान धुवन वचून दीत, नितळ जावन दी. आनी सोमी ह्या पातक्याच्या काळजांत रावोन दी, वस्ती करून दी म्हण त्या सोमया कडेन आमी मागया. नितळ आमी जावया. आधार म्हाका तूं सोमया जिनी. आधार म्हाका तूं सोमया. आधार म्हाका तूं सोमया जिनी. आधार म्हाका तूं सोमया. जिनी म्हजी उजवाडांत जिनी म्हजी उजवाडांत आधार म्हाका तूं सोमया. आधार म्हाका तूं सोमया. आधार म्हाका तूं
सोमिया जिनी आधार आमकां तूं सोमिया आधार आमकां तूं सोमिया जिनी आधार आमकां तूं सोमिया जिनी आमची उजवाडांत जी जिनी आमची उजवाडांत जी आधार आमकां तूं सोमिया आधार आमकां तूं सोमिया. मोगचनो दादल्यां खातीर आज आमी विशेष तरान ह्या पवित्र तळार मागता म्हूण सांगलें. त्या देखून म्हजी एक रिक्वेस्ट सक्कड दादल्यां कडेन, तुमी एक घडी उठोवन मुखार या. ह्या जे कोणा दिंबी घालूंक जाता आल्तारीर लागीं येवन दिंबी घाला. जे कोणा दिंबी घालूंक जायना तुमी फाटल्यान उबे रावा. आमी मस्त बडी स्त्रियां खातीर मागता. स्त्रियांचे दीस आमी संभ्रमता. मस्त बडी आमच्या दादल्यांचो विसर वेता. ते देखून आज ह्या दादल्यां खातीर आमी मागया. ते दोळे दांपोवन तांचे खातीर आनी तुमचे खातीर कुटुंबा खातीर मागता आसतना तुमी दादले सक्कड तुमच्या कुटुंबा खातीर मागा. तुमच्या जिवितान आदार सुदारसुंच्या खातीर मागा. आमी तुमचे खातीर मागता. आमी सक्कडान तुमचे खातीर मागता. उरिल्लीं सक्कड हांगासर आसली आमचो उजवात ह्या दादल्यांत उबारून दरया. ह्या दादल्यांत उबारून दरया. जर तर तुमचे दादले हांगासर नात, तुमच्या दादल्यान जावंक बरो ते आमचे बापूय, जावंक बरो आमचे पती, जावंक बरो आमच्या भुरगे दादले सक्कड तांचो आमी उडास काडया. तांचे खातीर हो उजवात उबारून दवन आमी मागया. मोगाच्यानो विशेष करपा सकत तांचे जिवितान वालच्याक, सुमयान तांकां आपोडच्याक, बेसांवांनी भरच्याक, तांची जिवीत पवित्र नंदन करच्याक. मस्त बडी ह्या दादल्यांच्या खास जमानान मस्त दूख आसता, बेजाराई आसता, एकसुरपण आसता. कोणा कडेन सांगचें म्हूण तांकां कळना. तांचे भितरच ते रडटात, करगातात. ते देखून आज हो एक अवकाश सोमिया कडेन तुमकां उलोवंक दादल्यानो. सोमिया मुखार तुमचें दूख ताका सांगूंक. सोमी तुमचो मोग करता. सोमी तुमकां पळयता. सोमियाक तुमी जाय. सोमी तुमकां लागीं आसा. त्या देखून तुमचे दूख कश्ट बेजाराई सक्कड सोमिया कडेन सांगा. ताजे कडेन सांगून रडल्यार येवना. तो बुजयता, तो धैर्य दिता, तो आपोरता, आशिर्वादान दिता, तो बेसांवांनी भरता, बरें तुमचें जिवितान करता. केन्नाय तुमकां सांडिना. तुमच्या बगलेक तो एक बळवंत शिपाय बरी आसा म्हणली बसोवनी सोमी ह्या घडये करता. त्या देखून तुमी तुमचे खातीर मागा. तुमचे कस दूख दादल्यान सक्कड सोमिया कडेन सांगा. तुमी बगचे ते आटे बिटे सांगा. तुमचो दिसपरतो वावर ताच्या पांयां तळार समर्पण करा. त्या वावरा तळार बगचें दूख बेजाराई सांगा ताका. तुमी मागा. सोमी आपोरता. सोमी बेसांवान दिता, बरेंपण दिता. आनी आमी मोगाच्यान सक्कडां ह्या दादल्यां खातीर आमच्या कुटुंबान घरा आसच्या, इस्कोला गेल्ल्या, कॉलेजीक गेल्ल्या त्या आमच्या भुरग्यां दादल्यां खातीर आमी मागया. देवाची विस्तार आशिर्वादां तांच्या जिवितान वालच्या खातीर. मंगळा जेजू तूं एक दादलो जावन आसलोय आनी तुकाय देवान एक बापान व्हरतें मिसांव दिल्लें आनी तूं हें सक्कडांक आपोडलें. तुजें मिसांव तुवें जारी केलें. सक्कडांक बरें करीत तूं मुखार केलोय. सक्कडांक तूं मोगाचो जालोय. सोमिया जेजू आज ह्या दादल्यांचे बोगणां तूं समजताय. तांचे कश्ट दूख तूं समजताय. तांची पिडा शिडा तूं समजताय. तांचे एक सुरपण तूं समजताय सोमिया. त्या देखून तांकां लागीं आपयलां. तुका लागीं आयल्यात. तांचे तुजो उजवात उखलून बेसांवांनी भर, आशिर्वादांनी भर. तांकां बळ भलायकी दी. तांकां मतीक समाधान संतोश दी. तांच्या सांगाता तूं राव सोमिया जेजू. तांच्या कश्ट खास जमानांत अशें दूख तूं पुसून काड. तांचे आटे विटे तूं निवार सोमिया. तांची पिडा शिडा गूण कर. तांकां सक्कड समासांतले भायर येवंक आदार दी. खंयच्याय वायट सक्तेक, दुश्ट सक्तेक ते वळख जाल्यार तांकां सुटका दी सोमिया. तांची जिवीत तुवें दिल्लें मोलादीक देणें म्हणलें समजून तें मोलादीकपणी जियोंक तांची जबाबदारी तांच्या कुटुंबांत तांणी पाळोवंक तांकां आदार दी, कृपा दी. सदांच तांच्या सांगाता राव सोमिया. बेसांवांनी भर. तांची जिवीत नंदन कर, पवित्र कर म्हूण ह्या घडये तुका ह्या सक्कड दादल्यांक समर्पण करून हांव मागतां. टच देम लॉर्ड जीसस, ब्लेस देम लॉर्ड जीसस, anoint them Lord Jesus, heal them Lord Jesus. May your mighty power flow into their life Lord Jesus. Bless them abundantly, bless them abundantly Lord Jesus. Touch them Lord Jesus, anoint them with your Holy Spirit. तुझ्या पवित्रत्म्यान तांकां माग. तुझ्या पवित्रत्म्या सक्तेन तांकां बर. तुझ्या कृपेन तांकां बर म्हूण अभिषेक कर म्हूण सोमिया ह्या घडये विशेष तरान मागता सोमिया. आपोड टच देम Lord Jesus. हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 pour out your spirit, pour out your spirit on them, Lord Jesus. Be with them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. दादल्यानो थंयत रावा उठून वयचे नाका पयले ह्या पवित्र थेलान आमी मागता ही मागणी खाण गेल्या उपरांत तुमी तुमच्या जाग्याक वयचें ताजे उपरांत आमी स्त्रियांक हांगासर आसलेल्या उरल्यांक आमी मागता त्या देखून ही मागणी जाता म्हसो दादले तुमी थंयच रावा पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया पवित्र आत्म्याक सगत करपा तुमच्या कुडींत वाळोवन दी ह्या मागणे मारीपात बरी भलायकी बरेपण कुडींत कितेंय पिडा शिडा आसा पयस सरून दी आणि बरेपण ह्या जिवितान वाळोवन दी म्हणून ह्या घडये विशेष तरान मागा थोड्यो घडयो ताचे सुमया मुखार रावन मागा आमी तुमकां मागता ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तू लाभ दैवी देणी तू लाभ ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तू लाभ दैवी देणी तू लाभ ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या आत्म्या पाराक्लिता भुजबोंदारा आमच्या दयाळ पवित करणारा जाव मान तुका जाव बोमा करता भक्ती आराधन ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तू लाभ दैवी देणी तू लाभ ये पवित्र दैवी देणी तू लाभ दैवी देणी तू लाभ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಿಸುವಾಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आम्ही दिमी घालया सुमयेचे आशीर्वाद जोडूंक आमी फुडें वेता एक घडी आमचे सगळे कुटाम ताच्या पांयान दळाडिया मोगाचे न्हू गांवांत परगांवांत आसली आमची भावंडां परगांवांत आसल्या कामाची भद्रती
सोमियान तांकां थंयसर राखच्या सांबाळच्या खातीर मागया. आमच्या घराच्या भुरगीं बाळां खातीर, युवजनां खातीर, मलगडी प्रायवंतां, प्रत्येक जाण पिडेस्त भावंडां खातीर सोमयाची गूण करचे सकत तांच्या कुडीन वालच्या खातीर विशेष तरान ह्या घडये मागया. मोगाचें न्हू, सोमयाच्या पांयान ताळें तांकां समर्पण करून मागया. आस्पत्रेंत आसच्या प्रिन्स्टन लोबो ताका भलायकी मेळचे खातीर परत मागया. आमची बहीण ब्रिजीस सांतोमाय तिचे खातीर आमी मागया. कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां, मागता म्हणून बसयलां, तांचे खातीर मागया. कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा म्हणून बघता तसल्या खातीर मागया. ह्या पवित्र तळाक येवच्या सगळ भक्तिकां खातीर तांणी आशिल्लें मागिल्लें बरेंपण तांच्या जिवितान लाभच्या खातीर मागया. ह्या पवित्र तळाच्या उदारगते खातीर बरेपणा खातीर सेवा दिवच्या, विविध रितीने दान दिवच्या. गांवांत परगांवांत आमचे जायते दानी आसात, बऱ्या मनाचे मनीस आसात. हर एकल्यांचेर धराळ आशिर्वादां सोमी वतून दी, यथेश्ट मापान वतून दी. भलायकी बरेपण तांकां दिवं दी. तांच्या वावरांत, बिझनेसांत, कृशीचेर धराळ आशिर्वाद वतून दी. सोमी तांकां यथेश्ट मापान प्रतिबळ लाभून दी म्हणून तांचे खातीर मागया. आनी आतां सोमयाचे आशिर्वाद आमचेर आमी मागिल्ल्या हर एकल्यांचेर जोडूं ताय जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांत. येद्या व्हडा साक्रामेंतांत साश्टांग नमन करुया. पुर्विल्या त्या रुपां बोला नव्यो रिती आदल्या. Solvon vețească vișa, भावार्ता बळ दिव्या. जशे बापा तशेंच पुता, उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान हसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी गावाता. आमेन. प्रार्थुया. येसुमिया जेजो क्रिस्ता या विचे साक्रामेंताका तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडून बल सदांच आमचेर आमी बगी सर्ग. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्टराक आमी मान करूं आमकां दयन फावो कर, जो जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससना. आमेन. गांधी तोलो सोमिया कर गांधी तोलो, सगळी मुजी जिनी तुका समर्पितोलो. अरे गांधी तोलो सोमिया कर गांधी तोलो, सगळी मुजी जिनी तुका समर्पितोलो. तुका स्वागत करतलो काळजा तुका घेतोलो. तुका स्वागत करतलो काळजा तुका घेतोलो. तुझ म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो. अर्घां दितलो सोमिया कर गांधी तोलो, सगळी मुजी जिनी तुका समर्पितोलो. अर्घां दितलो सोमिया कर गांधी तोलो, सगळी मुजी जिनी तुका समर्पितोलो. मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशिर्वाद दिव आमकां.
सांजो तद्देवा आम्हापासून विनंती कर बघीन कुसुचे कुर्वे निवरम कामचे देवा आमचे संतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र नावे आमेन. दिव्यवाणी